वीज चोरी सोदपा खातीर आनी मोपा गांवठण वाठारांत जाल्लो प्रकार हेर खंयच्या वाठारांत घडचो न्हय ह्या खातीर गोंयच्या दर एका घराची तपासणी करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें सांगलें। मंगळारा मोपा गांवठण वाठारांत विजेची चोरी केल्ल्या प्रकरणांत वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घातिल्ली। त्या विशीं पत्रकारांनी वीज मंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो। त्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो। घडले 6.5 लाखाची वीज चोरी झाली। मी आधीपासून सांगतोय की लोड अप्रूवल एक असतो आणि प्रत्येक घरात एक्स्ट्रा लोड घेतात त्याचं अप्रूवल घेतो। इथं तर त्यानं खालची विजेला कनेक्शन घेत आहे आणि वरची वीज चोरून घेतो असा रिपोर्ट माझ्याकडे आला। आणि हे करता असताना एक सिद्ध जाता की लोक चोरपळटेन चड आसा आणि त्या खातीर लोड ज्यांनी कोणी सारको अप्रूवल घेवना। आतांच हांवें चीफ इंजिनियरा कडेन डिस्कस केला। ईच एंड एवरी हावस इन गोवा, इन एवरी वार्ड ऑफ द विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी विल बी चेक थरली बाय आवर इंजिनियर्स इन फ्युचर। एंड टायम टू टायम हे सगळें सारकें करपाचो उद्देश डिपार्टमेंट मुखार दवरता। फ्रिक्वेंट जे पावर कट आसा तांकां रिटर्न दिवपाचें पळय, एक्ट प्रमाणे सगळ्यो गोष्टी आसतात पूण त्याच प्रमाणे कंज्युमरांनी त्या प्रमाणे वापरपाचें। आतां तुमी म्हाका प्रश्न केलो चोरयेचो, सगळ्यांनी जर हें केलें आसत जाल्यार तें सुद्दां करूं येता। आनी दुसरी गोश्ट आमी हें सगळें पावर कट बंद जावपाक जाय। पावर कट न्हय तो पावर डिस्ट्रॉय जाता मदीं मदीं, तुट्ट पडटा आनी माड पडटा, झाडां पडटा आनी त्या खातीर पावर वता। तें न जावपा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अंडरग्रावंड केबल, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मरूच पावर वतलो इन फ्युचर। जो पळय टोटल सबस्टेशनां काडूंक जाता तो बंद जाता आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा म्हजो आनी मुख्यमंत्र्याचो बंद गोंयांत ST लायन 33 kV आनी 11 kV अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचो आनी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हें काम आमी कंप्लीट करपाचें इंटेन्शन आनी हें दवरलेलें।